करूं शकना. तिणें एक FIR फायल केल्ली आसा वेर्णा पुलीस स्टेशनार आनी तिच्या बापायन बी केल्ली आसा आनी हांगा बी तिणें केल्ली सुरवातीक की तिका 44 लाखाचो गंड घातलो तिच्या घोवान. पण तो घोव म्हटल्यार कितें, तो पयलींच्यान मॅरीड आशिल्लो आनी हे सेकेंड मॅरेज अशें म्हणटा. आमी विचारपाक आयिल्ले हांगाचे DYSP आसा राऊत देसाय तांकां की तुमी एक्शन कित्याक घेतली ना म्हणून. तर त्यांनी आमकां सगळे फॅक्ट्स एक्सप्लेन केल्ले आसा. परंतु एक हुस्को आंबो आसा तो सगळ्याक नासयता. ओके, and whatever that we feel is that's a very obnoxious, very pervert of high rate of act. Okay, so this man should be suspended immediately. That's what we are going to ask now. We are going to meet IGP. We'll ask him that this man is a bigamy because he has a married wife, and apart from that he has extramarital affair. Though we were being told that she was married with him, so to have two marriages itself is a big crime. And then he had done extortion. He has cheated both the women. दोघी बायलांक त्याने चीट केलेले आसा. म्हणून आमी हांगा चौकशी करपाक आयले. त्यांनी आमकां सगळे हांगा राऊत देसाई पळय आसा DYSP, त्यांनी आमकां सगळे पत्र तिने बरयलेले सगळे त्यांनी वाचून दाखयले. त्यांनी बरें कॉपरेशन दिलें आमकां. पण आमी तांकां इतलेंच सांगितलें की तुमी जे कितें रिपोर्ट बरयता तुमी कोणाच्या प्रेशरा सकल येयना. हालींच 22 तारखेक एक कंप्लेन जाला एक बायल मनशेली वेर्णा पुलीस स्टेशनार. त्या एक ऑफिसरान तो पुलीस सब इन्स्पेक्टर आहा, हेणे आपल्याचेर रेप केले आनी आपल्याले पयशे अडप केले म्हण. ही जेन्ना एकदां अशी केस जाता तेन्ना एक इमिडिएट जे एक्शन आसपाक पडटा डिपार्टमेंटाची, मेसेज वचपा सारकी रजिस्टर जाली की फर्स्ट तो अरेस्ट जावपाक जाय. आनी समज गव्हर्मेंट सरोंड आसल्यार तो इमिडिएटली सस्पेंड जावपाक जाय. पण त्यो दोनूय गोश्टी हांगा जाल्ली ना. तेजे फाटल्यान कारण कित्याक म्हाका कळना. ज्या पद्दतीन इतकें सगळें जावन ताका अरेस्ट जायना, तो सस्पेंड जायना, हेज्या अर्थान ह्या सब इन्स्पेक्टराक खंयचो तरी एक राजकीय वरदहस्त आसा, पॉलिटिकल ताका बॅकिंग आसा, खंयच्या तरी मंत्र्याचो तेज्या माथ्यार हात आसा, म्हणून ही आज ताका अरेस्ट जायना हो आमचो थेट आरोप आसा.